फॉरेस्ट रायट क्लेम रिवायव करपा खातीर मिटिंगो घेतल्यो. जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला. 3 गजाली आसता. पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताज्या उपरांत ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप. आमी हे सगळें पळयल्या उपरांत ज्यो 2-3 गजाली लक्षांत आयल्यो, ग्रामसभेक ते लोकूच येयना. म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता तांकां कॉपरेट करचें. दुसरें, तेंचेय लोक येवचे पडटा. FRC ज्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तातूंतलो एक मेंबर तरी मिनिमम टू मिनिमम येवपाक जाय. तो जर मेंबर आयलो जाल्यार तें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपलें कॉपरेशन मेळना एकदां. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ज्या सगळ्यांनी क्लेमी घातल्या तांच्यांनी कॉपरेट करचें, तांच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक थंयसर जाग्यार येवचें, आपले सगळे डॉक्युमेंट कितें आसा तितके डॉक्युमेंट सबमीट करचे. आनी जर तेंच्यांनी आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक टीम वयता ताका कॉपरेट केलें ना आनी आपल्याक खूब जागा जायी म्हटली, ही सगळी जागा आपली म्हटली, इन फ्युचर जागा मेळची ना, कारण ही केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहा. त्या ती आमचे फॉरेस्टाचे लोक, डेप्युटी कलेक्टराचे लोक, सर्वेची टीम, तुमी तुमचो क्लेम घालात. आमी जितकी जागा ती दिवपाक तयार आहा. आमकां सगळ्यो केसीस, मॅक्झिमम केसीस ती 31 मार्च पर्यंत आमकां क्लियर करपाक जाय. म्हणून आमी फास्ट ट्रॅक करपाक लागलेले आसा. आतां हांवें परत 26 जानेवारी दीस सगळ्या ग्रामपंचायतींनी जितक्यो फॉरेस्टाक लागता तितक्यां कडेन ग्रामसभा दवरपाक लागलेल्यो आसा. ह्यो आतां पर्यंत जवळपास 6,000 केसीस सुमार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाले, 4,000 उरल्या. भितरल्यो 3,000 ज्यो आसा पळय न्ही, 3,000 ह्या केसींतल्यान जवळपास हय हितूंतल्यो टोटल 10,136 क्लेम आसल्यो. 6,543 स्पॉट व्हेरिफिकेशन जालें. 3,293 पंचायतीच्या ग्रामसभेंतल्यान गेल्यो आनी सब डिस्ट्रिक्टा कडेन 1,777. फक्त हितूर जाला कितें सांगता हांव, लोकांचो इंट्रस्ट ना म्हणून हें फाटीं उरलां, गव्हर्मेंटाचो न्ही. गव्हर्मेंटाचो 100% इंट्रस्ट आसा तांकां जमनी दिवपा खातीर. ते म्हणजे हे स्पॉट व्हेरिफिकेशन हेज्या मदीं जो डिफरन्स पळयत, हे लोक येयना म्हणून उरता. आतां तेज्या फुडले पंचायतींतल्यान डेप्युटी कलेक्टर ग्रामसभेक उरल्या कित्याक, तेंच्यांनी सगळे डॉक्युमेंट दिवना म्हणून उरल्या. अशें जर इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट दिले जाल्यार तेंच्यो केसीस रिजेक्ट जातल्यो. म्हणून तेंच्यांनी आपल्या कडेन आसा ना तितके डॉक्युमेंट दिवचे आनी एकदां रिजेक्ट जाल्यो जाल्यार तांकां हायकोर्टान अपील करचें. म्हाजें स्पश्ट मत आसा, आमचे जितके ट्रायबल भाव ताज्या व्यतिरिक्त जे कोण अजुनूय जी म्हणजे फॉरेस्ट रायट क्लेम घातल्या, सगळे आपले डॉक्युमेंट जाता तितके बेगीन दियात. पंचायतीन जाल्यार पंचायतीन दियात, डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हरोन दियात. आमी सगळ्यो केसीस डिस्पोज ज्यो आसा 30 मार्च पर्यंत करपाक घेतल्या आनी 30 मार्च पर्यंत आमची करपाची तयारी आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो 10,000 क्लेम ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो सेटल जावपाक शकता. आनी आमी तितकी तयारी दवरल्या. आनी जो कोण कॉपरेट करिना, सगळी जागा आपलीच म्हणटलो, ताका मागीर परत मेळचें ना आनी मागीर गव्हर्मेंटाक दोश दिवचो न्ही. इतकेंच म्हजें म्हणणें. ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक येतले. 24 जानेवारी दीस स्पेशल ग्रामसभा हांवें प्रत्येक पंचायतीक घेवंक लायल्या. तितूंतल्यान स्पेशली हो विशय जो आसा पळय न्ही, हो विशय ग्रामसभेनी घेतलो. लोकां कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी बी जेणी जमीन आपल्याक मेळ्ळ्या म्हणून रावचो न्ही, त्या ग्रामसभेक वयचो, जेणे करून कोरम जावपाची गरज आसता आनी तांकां सपोर्ट करचो. खूब जाण कॉपरेट करिना. तुका आतां सांगलें पळय, गव्हर्मेंटाच्या वाटेंतल्यान फुल्ली आमची सगळ्यो टीम, म्हणजे फ्रॉम द SLRC, परत डेप्युटी कलेक्टर, फॉरेस्टाचे मनीस, हे सगळे थंय वता. बट लोक म्हणजे हितूर फॉरेस्ट रायट कमिटी जी आसता पळय ती लोकांची काडलेली आसता. त्या गांवांत जे लोक रावता, मिनिमम टू मिनिमम एक मेंबर तरी येवंक जाय. तोच जर येयना जालो जाल्यार थंयसर व्हेरिफिकेशन जावचें ना न्ही. परत ग्रामसभेक जर लोक येयले ना जाल्यारूय व्हेरिफिकेशन जावचें ना. म्हणून हांवें म्हटलां, लोकांच्या कॉपरेशनाच्या शिवाय फॉरेस्ट रायट लोकांक मेळोंक शकना. सरकार 100% फॉरेस्ट रायट दिवपाच्या वाटेर काम करीत आसा.